गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसा तुम्ही? तो सकाळचे 5:30 जाल्ले आसा आणि हांव व्लॉग स्टार्ट करता. तुम्ही म्हणटली इतले बेगिना कशें आयज व्लॉग स्टार्ट केले? कामूच अशें आसा. सो हांगासर आई शिवनाथ बी उठलेले आसा आनी शिवनाथ गेला न्हांवपाक. रितीका उठपाक टायम आसा. रिती उठ्ठलो 6:40, ताका अशें हांव उठयता. सो पयलीं किचनान आयली की न्ही म्हाका उदक जाय. उदक पिलें की न्ही म्हाका मातशें जिवाक न्ही खूब बरें दिसता. तो आयज हांव करता 2 लिटर च्या. तुम्ही म्हणटले 2 लिटर च्या कित्याक लागून? एक्चुली जालें कितें, तुमकां खबर आहा न्ही शिवनाथाचें इव्हेंट आसा कंपाला. थंय न्ही जेवणाचे बंदोबस्त आहा सगळें आहा, पण चायचे एक बंदोबस्त थंयसर ना. सो काल न्ही सगळीं जाणां चाय पिवपा सारकें तळमळटाले खंय, म्हणजे व्हडले सर बी आसलेले थंयसर. सो चाय थंय मेळनाले. सो शिवान चिंतलें की चल हांवूच करूंक व्हरता च्या, पिवनी म्हणून. सो शिवान ते काल च्या घालपाक ते टी पॉट मेळटा न्ही ते काल घेवन येयलो तो आनी म्हणपालो च्या करून दी आपूण व्हरता, तांकां कोणाक जाय तांकां पिवनी. सो हांव फस्ट टायम 2 लिटर च्या करता. इतलें म्हाका खबर ना कशें करपाचें. आनी जेन्ना तुमी च्या करता न्ही इलायची घालात. चायक न्ही एक बरो टेस्ट येता आनी पिवपाक न्ही बरें लागता. ओके. आनी हांगा पळयात, जेन्ना हांव हें चाय करतालें न्ही म्हाका एक फील येतालें की हांव खंय तरी टपरी रावन चाय करता भशेन. तुमी अशेंच करता न्ही टपरी रावन, अशें चमचो फिरयता बीन, पण मजा येयली आं. फस्ट टायम केल्लें हांवें, पण बरें जाल्लें. मातशें च्या पालो न्ही चड पडलेले, सो ताका लागून न्ही हांवें चड ताका बॉयल करूंक ना. शिव पालो पुरो आनी ताका बॉयल करनाका, पण एकदम बेस्ट जाल्लें आं. आनी दुदाची च्या न्ही एकदम बरें जाता. ओके. सो फायनली हांगा च्या म्हाजें रेडी जाल्लें आसा. मम्मी हांगासर न्ही टिफीन रेडी करताले रितीकाचें. आयज कितें पोळे करताली ती. सो हांगासर सांगलें शिवाताक ताका घाल म्हणून. आनी जेन्ना तो च्या घालतालो पळय ते टॅप आनी सकयल म्हाका दिसता असो रेड कलर ते ऑन आसलेले, ते आमी पळोवंकूच ना. ते ऑन आसलेले, अर्दी च्या भायर पडली. म्हणजे एक मनशाची च्या ती आमी पळोवंकूच ना. आमी बेगिना ताका बंद केलें आनी ताका च्या घातलें. आनी फायनली शिवाक बेगिना वचूंक जाय न्ही, 6:30 ताका वचूंक जाय आसलेलें. सो तो म्हणपालो आपूण चाय बीन कांय पिना, ब्रेकफास्ट बीन कांय करना, भायर वचून खाता, कित्याक आकाश आहा न्ही, आकाशा वांगडा आपूण खाता म्हणपालो. तो चाय घेवन गेलो तो. आनी आयज सामको हॅप्पी सामको, कित्याक आयज ताका थंय चाय पिवंक मेळटलें न्ही. ग्लास बीन हाडून दवरला खंय पळय, सामको हॅप्पी सामको ताका चाय म्हणटा जालें की 2 दीस इव्हेंटाक तांकां च्याच नासलेले ताका लागून. ओके. तो शिव गेल्लो आसा. सो हांगासर मम्मी करता ब्रेकफास्ट. हें आसा उकडे तांदळाचे पोळे कितें करता मम्मी. आनी हांगा रितीक उठलेलो आसा आनी तुमकां सगळ्यांक ताणें हाय म्हटलां. आनी पावस तुमकां सांगू 5:30 हो पावस स्टार्ट जाल्लो आनी इतलो व्हडलो पावस पडटा आनी सामको वारो आनी थंडी सामकें. ओके. सो अचानक असो सकाळचे पावस कसो पडलो कांयच खबर ना. रातचे अशें पावस बीन कांय नासलेलें. सो हांगासर हांव टिफीन तशें पॅक करता. पोळे ताका पॅक करून दिला, चिप्स आनी चॉकलेट. पोळ्याचे भितर न्ही ताका मातशें हें घातलां, शुगर. आतां खातलो काय ना खबर ना, कित्याक हें अशें फस्ट टायम केलां, केन्ना करुना मम्मीन. सो बरें लागता खावपाक. आनी ताका न्ही अशें भूक बी लागली न्ही तो खाता तो, तशें ताजें किटकीट ना टिफिनाचें. ओके. सो टिफीन पॅक करता हांव. जेन्ना सकाळचें न्ही शिव म्हाका खूब हेल्प करता रितीकाक रेडी बीन करपाक. तो आतां 2-3 दीस तो बेगिना वयता न्ही, सो सगळें म्हाजेर पडलें. सो हांगासर बॅग बीन सगळें पॅक करून जाल्लें आसा. आनी अशी न्ही रितीक न्ही एकलो सकयल वयता. आयज म्हणपा लागलो आपल्या सकयल ड्रॉप कर, कित्याक भायर न्ही अशें गुडगुडो बी मारतालो. सो तो भिलो तो, म्हणून ताका हांव गेल्लें सकयल ड्रॉप करपा. आनी म्हाका इतलें थंडी खावपा लागलें तुमकां सांगू हांव, म्हाका सोंसपा जायनासलें. केन्ना ताका पावयता आनी घरा पावता जालें म्हाका. सो फायनली तो स्कुलान गेलो, मागीर हांव आयलें घरा. सो सकाळीं व्लॉग स्टार्ट केलेलें. मागीर रितीक गेलें तेन्ना मातशें न्हिदलें हांव. सकाळीं पयलें न्ही कसलो पावस आनी आतां पळय गेलो पावस. बरो व्हडलो पडलो पावस आनी कसलें म्हाका थंडी खावपा लागलें. अशी केन्ना हांव रितीकाक ड्रॉप करूंक वचना. आयज म्हणपालो आपल्याक यो ड्रॉप करपाक, कित्याक गुडगुडो येता न्ही ताका लागून. सो ताका ड्रॉप करपाक गेलें, थंडी खावपा लागलें म्हाका. येवन परत न्हिदलें पांगरून, न्हीद येवपा लागली. तेजेच उठलें. मम्मी कितें करता? मम्मी टेंशन आतां जेवणाक कितें करूं. आमगेर न्ही सोमवार, बेस्तार, शेनवारा न्ही टेंशन आसता कितें रांदूं काय म्हणून. ती बसला तकली हात धरून. ती म्हाका विचारता कितें करूं. हांवें म्हणलें कितें कर. थोडें काडून दवरला भाजयो बीन, कितें फ्रिजीन आसलेलें. हांव मातशें न्हिदलेलें, न्हीद येवपा लागलें म्हाका. थंडी खावपा लागलें सकाळीं. आतां पावसूच ना. आतां हांव बसलां ब्रेकफास्ट करपाक. आयज मम्मीन कितें केलां. सो हेजे रेसिपी तुमकां नेक्स्ट टायम केन्ना शेअर करता हांव. हें मगे उकडे तांदूळ, उकडे तांदळाचें आनी बरें जालां, म्हणजे सॉफ्ट जालां. अशें मम्मी करना हें. आमी खूब म्हणजे पयलीं करतालीं दिसता म्हाका. हितून न्ही कांदे बिने घातला अशें खावंक बरें जाता हें. हें न्ही मातशें तिखट लागता आनी मातशें गोड लागता. हितून मम्मीन न्ही गोड घातला, पातळ गोड. गेले तेन्ना हाडलेलें न्ही पातळ गोड डबो मेळटा, पातळ आसता तें गोड. ते गोड घालून केलां. आतां रितीक पळया खाल्यार बरो आहा. ताका भितर न्ही साखर बीन घालून शुगर घालून दिला हांवें. खाल्यार बरो आहा. खातलो भूक कितें खातलो, चिप्स घातला खातलो, खाता तो.
आतांचे भुरगे खावचे नाय पयलींचे मम्मीचे टायमाचे ते इस मातशें करता उकडे रायस न्ही मातशें हेल्दी ठीक आहे इज कर आं इतलें बेगीन नाका ओके सो बरें आहे गे हांवें खाल्लें सकाळीं इल्लेशें हाफ तुकडो खाल्लेले हांवें शिवाय म्हणटालो खूब पावस पडलो खंयसर थँक गॉड गेलो आतां पावस ना ओके चला हांव च्या पिता च्या पिवन बारीक बारीक घरचीं कामां आसा ते कामां बी सगळें करून घेता शावर घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके चला तो जस्ट आयलें हांव शावर घेवन घरचीं सगळीं कामां जालीं शावर घेतलें आयलें टायम कळत ना आनी आतां न्ही घर सामकें काळोख जाता भायर सामकें दमट आहा सकाळीं शिवनाथान च्या व्हेला करून तेंचे ते इव्हेंट आसलेले न्ही आतां चालू आहा न्ही ते पॅरा ऑलिंपीक स्विमींग थंय च्याच ना खंय कोणाकूय सगळे लोक कमळटाले खंय च्या पिवपाक आनी कोण व्हडले व्हडले सर बी येयल्ले पळय तेमी विचारताले खंय च्या म्हणून सो च्याचे बंदोबस्तूच ना बाकी सगळें जेवण बिवण सगळें आहा सर च्याचे बंदोबस्त ना सो काम मागीर शिवनाथान ते वचून आपूण आपल्या पयशानूच ते मशीन ते हाडले टी पॉट ते गरम उरताले ते च्या बीन ते हाडले आनी हांवें च्या करून व्हेला आतां जस्ट कॉल केलें कित्याक 2 लिटर केलें हांवें ते च्या न्ही गे 2 लिटर आनी फर्स्ट टायम इतलें च्या 1 लिटर दूद आनी उदक एड केलां हांवें कित्याक ते फूल फॅट मिल्क आसलेलें आनी इतलें च्या आनी हांवें फर्स्ट टायम केला केन्ना इतलें आमी च्या करून आनी म्हाका ते अंदाज कळना कितलें साखर घालपाचें कितलें च्या पालो घालपाचें पण केलें करून दिलें ताका मागीर कॉल केलें हांवें मागीर विचारपाक की च्या कशें आसलेलें बरें आहा म्हणपा लागलो च्या सोंपलें खंय आतां जस्ट आत्तां कॉल केलें ताणें आनीक जाय परत च्या सांजचें सो दूद आसा 1 लिटर मागीर सांजचें ताका परत कळयतलें आकाश येतलो घेवन ते सो ताका लागून च्या ना जाल्यार कामां जायना न्ही जेवण ना जाता पण च्या तरी आसूंकूच जाय तेंच्यानी एक च्याचें बंदोबस्त तरी करूंक जाय आसलेलें सो खूब जाणांक सगळ्यांना पिलें खंय ते हांवें म्हणलें तुवें पिलें काय म्हटलें हांवें ताका पिला म्हणपा लागलो आपूण ताकाय जाय च्या तो च्या ना जाल्यार ताका जायना तो कितें करता लोकांचें पोट पयलीं भरतलो म्हणजे आपूण उपाशी रावता पण लोकांक तो हें करतलो तो म्हटल्यार पावलें म्हणपा लागलो च्या मागीर येतलो सांजचो येतलो परत च्या करूंक जाय सांजची च्या जाय न्ही 3 4 येतलो दवरपाक करपाक करून दवरता मागीर तो घालून दिता ताका अशें हेचे खबऱ्यो च्या ना जाल्यार जायना फाल्यां 1 दीस उरला तो इवेंट जालें मागीर ओके आनी आयज सकाळीं पावस पडलो न्ही मातशें प्रॉब्लेम जालें खंय प्रोग्राम लेट स्टार्ट केल्या खंयच्यानी सो जालें ओके सो आयज न्ही एक तुमकां रेसिपी शेअर करता आईचे स्टायल मसूर रोस चिंत्तालें सकाळच्यान कितें करूं पुलाव करया म्हणटा बिर्याणी करया म्हणटा आनी बिर्याणी करूंक जाय म्हटलें न्ही सगळे भाजयो बीन चड जाय पडटा हांवें न्ही मशरूम हाडलेले पिझ्झा करपा लागून सो ते मशरूम तशें उरले मागीर आयज कितें ताका रितिका फ्राय करता मागीर मशरूम ते काळे पडटा न्ही आनी पिझ्झा जेन्ना करतले पळय तेन्ना हाडटा मशरूम इतलें हें ना ओके सो म्हटलें आयज मसूर रोस करता मम्मी तुमकां हांव शेअर करता तो मसूर रोस ओके सो चल या आमी किचनान की टायम जालो ऑलरेडी 1 जावपा येयली टेंशन ना शिव काय जेवपा येना न्ही ताका लागून काय टेंशन ना म्हटलें सुशेगाद करया म्हटलें शिव येता म्हटलें न्ही मातशें घाई येता आमच्या घरा ताका लागून ओके चल या आमी किचनान सो आयज करता मसूर रोस तुमकां दाखयता ओके चला सो आयज करता मसूर रोस हांगासर पळयात मसूर घेतला कितले घेतले हे हाफ कप घेतले आसता हाफ कपाचे मातशें कमी घेतला तुमकां जाय तितले आनी हें न्ही बरें वॉश करून न्ही उदक घालून न्ही दवरलेलें एक सोक करपाक हाफ एन आवर ओके सो उदक काडलेलें आसा सो आतां आमकां न्ही कुकरान घालून न्ही सिटी काडूंक जाय एक काडून पळयतलें मागीर म्हणटा पयलीं एक सिटी काडून पळोवया इफ ते बरें शिजोवंक ना जाल्यार आनीक काडया कित्याक मागीर चड सिटी काडले न्ही मागीर चड पिचपिचे येतले ताका लागून सो हें आतां घालता कुकरान सो आतां घालता 2 टोमॅटो घेतला आनी 1 कांदो ते घालता मीठ घालता एज पर द टेस्ट सो आतां आमकां घालूंक जाय उदक हो पेलो हा पळय हो पेलो उदक घालता कितले गे 1 ओके पुरो 3 घालता ओके आनी 1 घालता खंय सो ते पेलोच्या मापांनी 3 उदक घातलां ओके आतां हें आमकां लीड बंद करून 1 सिटी काडून पळयतलें 1 सिटी सपोज शिजले जाल्यार पुरो नाल्यार आनी सिटी काडया ओके हें पळय आमकां मसालो करपाक हाफ नाल्ल ग्रेड करून घेतला बेडगी मिरची न्ही चड घेवप ना हांगासर 1 2 3 4 5 घेतला चड तिखट ते बरें जायना मातशें चड मातशें चेंपें आसूंक जाय करी रोस हो आनी हें पळय हाफ कांदो न्ही अशें लांबसो चॉप करून घेतला हांगा घेतला 1/4 टीस्पून न्ही रोस्टेड मस्टर्ड घेतला मातशें भाजून घेतला आनी थोडीशी मेथी घेतला रोस्टेड हाफ टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो आनी 1 धाकटो चमचो घेतला कोथमीर हें बी रोस्टेड आसा आतां हें सगळें न्ही
मिक्सरान घालून थोडें उदक घालून न्ही आमकां फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हें तें काल शिवनाथान हाडलेलें टीपॉट च्या घालपाक. सो 2.5 लिटर हांवें. सो 2900 कितें पडलें खंय म्हणटालो. आनी हें पळय बरें आहा पूण बरें आसा. सो पोवपा लागून तेणें रातचें गरम उदक घालून दवरलेलें म्हणजे सकाळीं पोवपाक म्हणजे कितलें गरम उरता. जेन्ना आमी सकाळीं रातचें तेणें 8:30 9:30 घालून दवरलेलें गरम उदक. सकाळीं आमी चॅक केलें 6:30 गरम आसलेलें. ओके सो बरें आहा. सो खंय वयताना बीन चाय बी घालून गरम उदक हॉट कॉफी बीन घालून व्हरूं शकता. बरें आहा. पणजीसून हाडलें ताणें. पणजी का पणजीसून म्हणटालो हाडून दवरतलें. बरें पडटा तांकां इव्हेंटाक बीन आतां बरें जालें करून दिलें न्ही इव्हेंटाक बीन. तांकां च्या बी मेळना न्ही इव्हेंटाक बीन व्हडल्या हॉटेलान बीन न्ही च्या बीन तांकां तें मेळना. सो अशें करून दिलें न्ही तें बरें पडटा तांकां. सो आतां बरें जालें. सो हें पळयात मसूर बरें कूक जाल्लें आसा आनी मम्मीन हांगासर 2 सिटी काडलां. एक नाका खावपाली एक काडलें की येतलें टोमॅटो बीन तशें कच्चे उरतलें टोमॅटो बीन. सो 2 काडला आनी 2 हितून बरें शिजलेलें आसा. ओके सो एकान एक आयदनान ट्रान्सफर केला आनी मसालो दाखय. मसालो रेडी. हें पळयात डायरेक्ट हितून घालपाचें कित्याक ते मसूर बी सगळें शिजलेलें आहा न्ही ताका लागून. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. ही उदीक आहा हितून ऑलरेडी मिक्स करून घेयात. मागीर तुमकां दिसलें जाल्यार अशें पातळ करून घे उदक घालून आनी जारांनी मातशें लागलेलें मसाला थोडेशें उदक घातला आनी नव्हतं न्ही पुरो पुरो म्हणटा मम्मी. हें पळयात. सो हें पळयात गॅसीर दवरला. कडेन घालू. सो आतांचे घालपाचें कढीपत्ता आनी एकानी आतां बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय. एका बरें खतखतो आयलें न्ही मागीर ताका एक लसणाचें फोण्ण मारया. लसणाचें फोण्ण मारप हें ऑप्शनल आसा पण म्हाका लसणाचें फोण्ण घातलें आवडटा. सो हेका पयलीं बरें खतखतो हाडया. मीठ ऑलरेडी घातलेलें आसा हेका म्हणजे मसूर कूक करतना मीठ घातला. पळया मागीर चाकोन मागीर जाल्यार घालपा आतां. ओके आतां बरेंशें एका हां पळय टेस्ट करून पळय सारकें आसा मीठ नाका मीठ नाका. ओके एका बरें आतां खतखतो हाडया. सो हें पळयात करीक न्ही बरें खतखतो आयिल्लें आसा. सो हें जाल्लें आसा. आतां ताका न्ही फोण्ण मारया. सो फोडणीक न्ही तेल घालता. एक 2 व्हडलो चमचो तेल न्ही आतां बरें गरम करून घेवंक जाय. सो आतां घालता लसूण आनी लसूण न्ही बरें अशी गोल्डन कलर जाय आसता न्ही ताका फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळयात जाल्लें आसा. आतां दिवया आमी तडका. बरो वास सुटलो गे. सो हें आसा आई स्टायल मसूर रोस. आई हाय म्हण आईचें मसूर रोस. कितें रे आवाज पळय कितलो. टिफीन खावंक ना खंय. मम्मीन आयस्क्रीम केलें न्ही तालीपीठ उकडे तांदळाचें ताका आवडूंक ना खंय. कितले खालें रे खालें मरे खालें मरे 3 खालें मरे. आसूं 2 दवरला आसूं पण सगळें आतां हाय म्हणटा. सकाळीं पावस न्हू रे कसलो. रितिकाल थंडी खावपा लागलें खंय स्वेटर घालून गेलो. ओके सो हांगासर करता मशरूम फ्राय. चल कपडे काड न्हावपा वच. मशरूम फ्राय करता. चितलेले भाजी करया म्हणून भाजी केल्या आनी रितीक खायना. सो बेश्टे मसाला मातशें कमी लायला मसाला आनी रवा लावन फ्राय करता. आकाश घे. सावकास आं पळय सारकी घातला पळय पयलीं सारकें आहा मरे घट अशें आहेत न्ही ते हय. ओके चल बाय. सो आतां आयलें हांव व्हिडिओ एंड घेवपाक रावल्लें हांव शिवनाथ तुका केन्ना मेळटलो म्हणून. आतां येयलो हाय म्हणून सगळ्यांक. सो फाल्यां लास्ट इव्हेंट सकाळीं सांगलें हांवें पावस येयलो म्हणून बरो सारको हांव आनी कुडकुडून न्हिदलें येवन हांगा चादर पांगरून म्हाका थंडी खावपाक जालें आनी हांव ताका पावपाक गेल्लें पावसान. सो रातचें जेवण सकाळीं भाजी नासलेली न्ही मम्मी येताना जस्ट भायर गेल्ली वॉकिंगेक भेण्याची भाजी घेवन येयला. भेण्याची भाजी भेणे घेवन येयला ती भेणे भाजी करता. हे पळय आमच्या बॉसाक न्ही भाजी जाय ताका लागून भाजी हाडला.
ओके. सो सांजचो मातसो गेल्लो तो भायर गार्डनान खेळपाक. खेळून आयलो. मागीर ते स्टडीज घेतले. तुम्ही म्हणटले एग्जाम सोंपला आनी स्टडीज घेता. तांकां एग्जाम सोंपला पण तांकां स्टडीज दिला. कित्याक आतां दिवाळी न्ही, तांकां मागीर हॉलिडे दिवाळीक. सो तेमी बेगीन बेगीन पोर्शन हांव पळय काबार करतात. सो दिला स्टडीज घेतले. चड दिवना कांयच. टेबल्स घेतालें हांव. हे असो रे टेबल्स घेतालें हांव. कित्याक टेबल्स कळकूच टेबल सगळे विसरलो तो. 2 to 10 टेबल्स ताका बरें खबर आहा. हें विसरलो 11 to 15 टेबल सगळे विसरलो. तो म्हटलें आतां कांय तितले स्टडीज ना न्ही, टेबल्स कर म्हटलें. खेळून आयलो असं म्हटलें मातशें भायर खेळून येयलें म्हटलें. ओके. सो चला थोडेशें नांव घेता आनी हांव व्लॉग हांगाच एंड करता. ओके. आनी तांकां आतां प्रोजेक्ट दिला लँग्वेज अशें. हय 3 दिल्ले, 1 केलें न्ही काल, 2 करपाचें आसा. ते 23rd दिवंक जाय सबमिशन. हें जालें रे. दाखयलें मरे काल, आयज दाखोवन हाडलें तेणें. ओके. सो थोडेशें नांव घेता आनी व्लॉग एंड करता. ओके. सो नांव आसा मोहनीश गमीत, भक्ती कुलकर्णी, स्टेली डायस, डॉल्सी म्हटल्यार म्हाका 1 ड्रॉप करी रेसिपी शेअर कर म्हणून करता हांव एक दीस. ओके. इफिमिया रॉड्रिगीज, जोक्विना, पेटनेम आसा पॅगी, पेन्सी बरेटो आनी जुली फर्नांडीस. तो नांव आसा. सो आयज न्ही एक बड्डे आसलेले. म्हाका तेणें धाडूंक ना कित्याक हांवें हांगा बरोवंक ना हांगासर कॅलेंडरार. सो तेणें म्हाका आयज धाडले, आयज बड्डे म्हणून. सो हो व्हिडिओ फाल्यां वयतले. आतां विश करता. बी रिलेटेड हॅपी बड्डे मटिल्डा फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे माटिल्डा फर्नांडीस. यो रे हॅपी बड्डे म्हण. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come. Happy birthday. ओके. चला हो व्लॉग हांगा एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करात, शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please see you comment, share, subscribe to my channel. Hope it's all. चला बाय.